आमचे देवस्थान तशें खूब जुने अंदाजे 100 वर्सां जास्त जातली पण देवस्थान खूब जुने आनी जे आतां आमच्या गांवांत जो कार्यक्रम आहा दिंडी ते स्थापनेचो कार्यक्रम हो आमच्या हितून जो जाता आमच्या सहवासान तो पयले पावटी स्मरणीय असो आहा आनी गांवांत आमच्या एकूण सादारण 180-200 घरां अशीं आसा तर त्या गांवांतल्या लोकांची हांगासर ह्या देवस्थानाक खूब श्रद्धा भक्तिभाव आसा आनी त्या प्रमाणे ती आमची ज्या भक्तिभावान श्रद्धेन जे काय नमस्कार करतात ते त्या प्रमाणे ती देवी आमची पावता आनी हो कार्यक्रम आमी आमच्या गोंयभर असो धाडचो असो प्रयत्न केला ते पत्रिका आमंत्रण दिवन तर त्या प्रमाणे लोकांनी आमकां प्रतिसाद दिवचो हांगा येवचें आनी आमकां आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची आनी आमकां तेंच्यांनी हांगा येवन आमच्या प्रत्येकान आमकां आशिर्वाद दिवचो हें हांवें सगळ्यां कडेन मागता. टायमार हांवें जर आमच्या आमच्या प्रोग्राम सुंदर स्थापना आसा तेन्ना तुमी सगळे तुमची हांगासर सगळ्यांना बरी म्हायती पावोवन दिली आनी आमच्या आव्हान आहा की सगळ्यांक पावोवची. आमी सगळ्या देवस्थानाक आमच्या पंचायती सगळ्या देवस्थानाक आमी देवळान आमंत्रण दिवन प्रत्येक घरोघर दिलां. आमकां शक्य आहा तितक्या सगळ्या गांवांनी आमी दिलां सगळ्यांक आमंत्रण. तेन्ना तुमी सगळे आनी जर कोणाक पावोंक ना आमंत्रण सोबत तेंच्यांनी हें आमी जाहीर आव्हान करता आनी सगळ्यांनी आमच्या एक कार्यक्रम आहा सगळ्यांनी आमच्या तीर्थप्रसाद घेवन तुमी आशिर्वाद आमच्या घेवचो हें तुमकां एक आव्हान सगळ्यांक करता ह्या मार्फत ते सगळ्यांक. Hello.